म्हाका दिसता हे सगळे प्रोत्साहन तुमकां लागून म्हाका मेळलेलें आसा. तुम्ही लास्ट टायम म्हाका विचारलेलें की हो जो मिनी नरकासूर कॉम्पिटिशन जे करता पळय ते फक्त पॉलिटिकल स्टंट म्हणून करता काय कितें खंयसर तरी म्हाकाय थंय दिसलेलें पूण ना. पूण जेन्ना हांवें तेन्ना टॉर्नामेंट कॉम्पिटिशन केलें मिनी नरकासूर बरें रिस्पॉन्स जालोलो. आनी अंदू तुमकां सांगचें म्हटलें म्हाका खूब जाणांनी पर्सनली फोन करून विचारले बाबा अंदू तुमचो आसतलो काय म्हणून. आमचो मिनी नरकासूर आख्खे गोंयभर फेमस जाल्लो आसा. आनी हो जो नरकासूर कॉम्पिटिशन हा एक आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक एक लास्ट टायम सांगलें तशेंच माणकुल्या भुरग्यांक जी आपली कला सादर करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता, एक स्टेज गावता, एक प्लॅटफॉर्म गावता, ताका लागून आमी घडोवन हाडलेलो कार्यक्रम. हो कंटिन्यू न्हू. जसं माझं टॉर्नामेंट जो 15-16 वर्सां चलता कंटिन्यू 15 ऑगस्टाक सेम वे वायचे सेकंड एडिशन आसा. आनी कंटिन्युअस हे हांव कंटिन्युअस एवरी इयर हे नरकासूर दिसा करतलो. मी नरकासूर एकूच एक आव्हान करूंक सोदता आख्ख्या गोंयकारांक, एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आतां अंदू समज तुमी करूंक ना नरकासूर जाल्यार फुडल्या वर्सा करचो. आनी हांगा पार्टिसिपंट जावपाचें आनी आमच्या कार्यक्रमात शोभा वाडोवपाचें आनी तुमची कला दाखोवपाक हांवें एक प्लॅटफॉर्म दवरलेलें आहा ते तुमच्या कला तुमी दाखोवची. पूण ह्या वर्सा तुमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. बरो रिस्पॉन्स गावलेलो आसा. आणि आज खंय तरी एक बरी इनिशिएटीव म्हाका दिसता दिपकान घेतला लास्ट वर्सा घेतलो आतांय घेतलो. आमी नॉर्मली पळयतात की सगळ्यात व्हडले लोक जे कॉम्पिटिशनाक हाडपाक जाय नाल्यार व्हडल्या नरकासूर करतात तांकांच प्लॅटफॉर्म मेळटा. आनी खंय तरी घरा कडेन जे धाकटे भुरगे करतात तांकां खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळना. सो तो प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम आज म्हाका दिसता हांगा दिपकान केलां. खंय तरी एक बरी वेगळी संकल्पना आनी सगळ्या भुरग्यांनी आतां पयले सुंदर अशें तांकां इतली उमेद आसा की ताणें बरें हें केलां. सो प्लॅटफॉर्म मेळचो आनी तांची खंय तरी कला ह्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू भायर येवची हीच इच्छा. म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत असो म्हाका दिसता हो युनीक मिनी नरकासूर म्हणून तो खंयच जायना. हो हांगा आमचे दीपक नायक जो आमचो एक चेअरपर्सन आसलेलो मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलर ताणें हो स्टार्ट केला. आनी हेजे भितर एक आमचे एक नवीन भुरगे जे यंगस्टर्स आसा सो तांकां ही एक ऑपॉर्च्युनिटी एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आसा तांची कला दाखोवपाक. आनी हांगा आमी आयज पळयता जे धाकटे धाकटे भुरगे जे आमी न्यू जनरेशन म्हणटा जे न्यू फ्युचर आमचे आर्टिस्टीक म्हणटा ते तेंच्यांनी कला दाखयलेली आसा. सो एक बरी गजाल की कोणे तरी फुडाकार घेवन हो एक प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडलेलो आसा आनी हो आतां कंटिन्यू आसा चालू दवरलेलो आसा. कित्याक आमी खुबशे नरकासूर पळयता व्हडली कॉम्पिटिशनां पळयता व्हडले नरकासूर पूण असो एक युनीक लोकांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक म्हाका दिसता अशें खूब कमी आसा गोंयभर. आनी हो फर्स्ट म्हाका दिसता गोंयान हो वास्को आमचो चालू जाल्लो आनी ते क्रेडीट गोज टू दीपक नायक कित्याक ताणें तो स्टार्ट केल्लो आसा. आनी मुद्दाम हांव दीपकाक परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी असो ताणें फुडाकार जो स्टार्ट केलो आसा तो ताणें चालूच दवरचो.